नमस्कार. आवाज गोयचो या बुलेटिनान तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव सांजवी. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. वजन माप खात्यान घातली बांबोळेच्या प्रदर्शनाचेर धाड 3 लाखांच्यो वस्तू केल्यो जप्त. सांगून लेगीत काडल्यो ना कोयराच्यो राशी. शंकर पोळशीन केले आंदोलन. मुरगांव पालिकेन घेवची पडली दखल. कोयराच्यो राशी केल्यो निवळ. आनी स्वयंपूर्ण चतुर्थी बाजाराक गोंयभर जाली सुरवात. आयच्यान 10 दीस चलतलो बाजार. आता पळोवया खबरो विस्तारान. बांबोळेच्या श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमात भरिल्ल्या प्रदर्शनाचेर शेनवारा वजन माप खात्यान छापो मारलो. वजन माप खात्यान सुमार 3 लाख रुपयांचो लायटीचो म्हाल जप्त केलो. हातूंत लायटीच्या सगळ्यो वस्तू म्हळ्यार फेर, फॅन, इलेक्ट्रिकल वस्तूंची पॅकेजां, खाणा जेवणाची पॅकेजां आनी हेर आयात केल्ल्यो वस्तूय तांच्यांनी जप्त केल्यो. कांय विक्रेत नेमांचे उल्लंघन करून अशा प्रकारची प्रदर्शनां भरतात. त्या खातीर अशा प्रकाराचे छाप आमी फुडाराक मारतले अशें वजन माप खात्याचो अधिकारी देमू मापारी सांगले. Based on the consumer complaint, today my team, comprising of myself, DN Mapari, Assistant Controller, Legal Metrologist, Central Zone, Panji, my colleagues, Mr. Nitin Purishan, Assistant Controller, Legal Metrologist, South Zone 1, and Inspector Legal Metrology, Panjim, and other Inspector Legal Metrology, Ponda 1 and 2. We raided today exhibition premises at Bambolim, and we found that packages of electrical goods were not bearing mandatory declarations as required under the Legal Metrology Package Commodity Rules 2011. Packages such as electrical iron, stabilizers, electrical fans were seized and detained. Similarly, packages of food items and other imported items were also seized for not bearing the customer care details and address. This type of violations mostly are found in the exhibitions by the vendors who supply these goods and they go. Therefore, this type of raids will also continue in future. Approximately goods worth 3 lakhs has been seized. वास्को बायणा वाठारांत रवींद्र भवना कडेन भरपूर प्रमाणात कोयर साठोवन उरिल्लो. तो कोयर काडचो म्हूण समाज वावुरपी शंकर पोळशीन नगरपालिके कडेन मागणी केल्ली. मात नगरपालिकेन तो कोयर काडूंक नाशिल्ल्यान ताणें शुक्रारा धरणे आंदोलन केलें. ताची दखल घेवन शेनवारा मुरगांव नगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनी तो साठोवन उरिल्लो कोयर काडलो. आयज मोर्मुगांवची जी परिस्थिती आहा न्हू सगळी गार्बेजमय जाल्लेली आसा. आमी लेट्स क्लीन मोर्मुगांव ह्या इनिशिएटिव्हाच्या अंडर आमी जनजागृती करता की गार्बेज उडोवं नाका म्हणून कितें आनी गार्बेज डोर टू डोर कलेक्शनान वचपाक जाय म्हणून.
आमी खुबशे कावन्सिलरांक रिक्वेस्ट केली की बाबा तुमच्या वॉर्डांनी तुमी कावन्सिलींग करा आनी लोकांक सांगा, तांकां जागृत करा की अशी गार्बेज उडोवंक जायना म्हणून. आतां हेतून तुमी पळोवपाक शकता ही सगळी प्लास्टीक, ओके, आनी सरकारान प्लास्टीक बॅन केलेलें आसा. सो लोकांक जो मेरेन सांगिना तो मेरेन कळचें ना. थोडे लोक जे आहात न्हू तांकां अक्कल ना, तांकां सांगल्या भाशा कळना, रस्त्याचेर गार्बेज उडोवप आसता कितें. सो आयज आमी म्युन्सिपालिटी आयकना, कावन्सिलर आयकना. हांवें काल रिक्वेस्ट केलेली कावन्सिलराक की काड म्हणून बरे भशेन आयकलेले जाल्यार आमकां रस्त्यार देंवचें पडचें नासलें. आयज आमी ठरयल्लें की आमी हांगाच बसतले म्हणून जो मेरेन काडिना तो मेरेन. आनी हेच्या फुडें सांगता, हेच्या फुडें सगळे वॉर्ड आमकां क्लीन मेळपाक जाय, ना जाल्यार आमी अशेंच हांगासर आंदोलनां करतले. आयचो जो प्रोटेस्ट आसलेलो तो ह्या गार्बेजी खातीर तुमी काडा, आमी हांगाच बसतले जो मेरेन काडिना तो मेरेन. सो म्हाजी एक हंबल रिक्वेस्ट, म्युन्सिपालिटीन सुदारपाची गरज आहा, कावन्सिलरांनी सुदारपाची गरज आहा. आयज आमी तुमकां जाप विचारतले म्हटल्यार विचारतले, कित्याक तुमकां पगार मेळटा, आमच्या टॅक्साचो पयसो तुमकां वयता, आनी मोर्मुगांव आनी आख्खे गोंयाक क्लीन उरपाक जाय. आनी ही मॅसेज आख्ख्या गोंयभर सगळ्या पंचायतींनी आनी कावन्सील ऑफिसांनी वचपाक जाय. स्वयंपूर्ण चतुर्थी बाजार गोंयभर सुरू केल्यात. आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय 2.0 येवजणे खाला स्थापन केल्ल्या ह्या बाजारांचो लाव लोकांनी घेवचो असो उलो मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी मारला. सांखळे, वास्को, पेडणे, सांगे आनी हेर वाठारांत शेनवारच्यान ह्या बाजाराक सुरवात जाल्या. पळया स्वयंपूर्ण चतुर्थी बाजाराची कांय खिणचित्रां. हो एक कॉन्सेप्ट आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी फक्त गोंयांत राबयलो. स्वयंपूर्ण मित्र ही संकल्पना गोंयांत भितर राबयली आनी आज नरेंद्र मोदी इतके मोठ्या प्रमाणात सगळ्या राज्यांनी सांगता, गोंयचे एग्जाम्पल दिवन की डॉक्टर प्रमोद सावंत गोंयच्या मुख्यमंत्र्यांनी स्वयंपूर्ण हो जो कॉन्सेप्ट हाडला आसा, स्वयंपूर्ण मित्र म्हणटा ते, हे संपूर्ण भारतातल्या प्रत्येक पंचायतीन अपॉइंट करून तांचे कडच्यान कामां करून घेयात. हो पंतप्रधानाचो संदेश म्हळ्यार आमकां गोंयकारांक खूब मोठे म्हणजे एक आश्वासीत केल्ले आसा. वेगवेगळे सगळे तरेचे वस्तू ज्यो जे महिला मंडळ आसात आनी सेल्फ हेल्प ग्रूप आसात तांच्यांनी आपापली स्टॉलां हांगा लायिल्लीं आसात आनी आपापलो जो कितें माल तयार करतात, घरा तयार करतात स्वता आपूण, तो आज विकपाक हांगा दवरिल्लो आसा. आनी त्या निमतान आज हांगा उद्घाटन जालें. सगळे स्वयंपूर्ण मित्र सगळे हांगा हजर आशिल्ले, आमचे सीओ आशिल्ले हजर आशिल्ले, वांगडी मागीर सगळे कावन्सिलर सगळे हजर आशिल्ले. आनी बरें दिसलें आज सरकारान केलां जे आज सगळे आमचे पेडण्याचे सगळे भाऊ भयणी आसात तांच्यांनी सगळ्यांनी आज स्टॉल लायल्यात. तांकां ताजो फायदो जातलो आनी तांचो बिझनेस वाडटलो, तांकां एक मार्केट मेळटलें. सरकारान ही बरी येवजण केल्ली आसा. जेन्ना माननीय मुख्यमंत्री स्वयंपूर्ण गोवा करपाची जे चालना फुडें गेलेली आसा आनी हो एक महत्वपूर्ण पावल तेंच्यांनी उखल्लेलो आसा. खास करून महिलां खातीर, अशा महिलां खातीर जी सेल्फ हेल्प ग्रूप चलयता तांकां एक हो मार्ग मेळ्ळो आसा की स्वावलंबी कशें जावपाचे, हो एक तांकां एक वाटचाल दिल्लेली आसा. त्याच पद्दतीन आज सगळी हांगासर जी महिला आहा ती तितलीच उत्साहान हांगासर उपस्थित आहा. गोंय स्वयंपूर्ण आनी आत्मनिर्भर करपाक दरेकल्यान हातभार लावचो अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. स्वयंपूर्ण चवथीच्या बाजाराचें उक्तावण केले उपरांत मुख्यमंत्र्यान सांगलें,
गोंय सरकाराच्या आदारान साखळे कदंब बस स्टँडाचेर भरिल्ल्या ह्या बाजारात स्वयंपूर्ण चवथीच्या बाजारात 32 स्टॉल्स घातल्यात. मजगती राज्यांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांत चवथीचे बाजार भरल्यात अशें मुख्यमंत्र्यांनी सांगलें. आमचे सगळ्यो महिला भगिनी या स्वयंपूर्ण चतुर्थी बाजाराच्या निमित्तान चवथीक लागपी सामान जे आपूण घरा कडेन तयार करून वेगवेगळ्या खाद्यपदार्थापासून ते वेगवेगळे चवथीक लागपी हार फुलां हे सगळे स्वताहून तयार करून ह्या बाजारात आज प्रेझेंट केल्ले आसा. सगळ्या लोकांनी गोंयभर आसलेल्या स्वयंपूर्ण चतुर्थी बाजाराक भेट दिवची आनी सुदोदीत आमी गोंयकारपणाच्यो गजाली सांगता जाल्यार आमीच जर ह्या स्वयंपूर्ण बाजाराक सपोर्ट केलो आसत जाल्यार म्हाका दिसता खऱ्या अर्थात लोक स्वयंपूर्ण जावपाक सुरवात जातली. गोंय सरकारान घेतलेलो हो बरो इनिशिएटीव आसा. ह्या निमित्तान आमची एक स्टेप आमी फुडें वता. आमी जशें म्हणटा एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, डेरी, फिशीकल्चर आनी आतां हँडीक्राफ्ट आनी इतर आयटमांनीय बी आमी लोकांक फुडें हाडपाचो प्रयत्न करता. निश्चित रित्या ह्या चवथीच्या बाजाराच्या निमित्तान अशा पद्दतीचे लोकांनी तांकां प्रतिसाद दिवचो, तांच्या कडल्यान खरेदी करची, गोंयभर सगळ्या बाजारांतल्यान खरेदी करची आनी लोकांक सहकार्य करचें. मागीर चवथ आसतली, दिवाळी आसतली, क्रिसमस आसतली, अशा निमित्तान आमकां अशा पद्दतीचे बाजार मेंटेन करपा खातीर बरें जातलें. त्या निमित्तान गोंयांतल्या मोठ्या प्रमाणात उत्सवाच्या निमित्तान जावपी खरेदी लोकांनी ह्या सगळ्या स्वयंपूर्ण बाजारांतल्यान करची. पेडणे नगरपालिका वाठारांत भरिल्ल्या स्वयंपूर्ण चवथ बाजाराचे नगराध्यक्ष माधव शेणवी देसायाचे हस्तुकी उक्तावण जालें. आजच्यान सुरू जाल्लो हो बाजार 3 दीस चलतलो. ह्या बाजारांत आप मजत गट आनी हेरांनी आपली स्टॉलां घातल्या. आप मजत गट ग्रुपाच्या बायलांक स्वयंलंबीत जावपाक एक संद मेळिल्ल्यान सरकाराचे उपकार आठयल्यात. वेगवेगळे सगळे तरेचे वस्तू ज्यो जे महिला मंडळ आसात आनी सेल्फ हेल्प ग्रूप आसात तांच्यांनी आपापली स्टॉलां हांगा लायिल्लीं आसात आनी आपापलो जो कितें माल तयार करतात, घरा तयार करतात स्वता आपूण तो आज विकपाक हांगा दवरिल्लो आसा. आनी त्या निमतान आज हांगा उद्घाटन जालें. सगळे स्वयंपूर्ण मित्र सगळे हांगा हजर आशिल्ले, आमचे सीओ हजर आशिल्ले, वांगडी मागीर सगळे कावन्सिलर सगळे हजर आशिल्ले आनी बरें दिसलें आज सरकारान केलां जे आज सगळे आमचे पेडण्याचे सगळे भाऊ भयणी आसात तांच्यांनी सगळ्यांनी आज स्टॉल लायल्यात. तांकां ताजो फायदो जातलो आनी तांचो बिझनेस वाडटलो, तांकां एक मार्केट मेळटलें. सरकारान ही बरी येवजण केल्ली आसा. जेन्ना माननीय मुख्यमंत्री स्वयंपूर्ण गोवा करपाची जे चालना फुडें गेलेली आसा आनी हो एक महत्वपूर्ण पावल तेंच्यांनी उखल्लेलो आसा. खास करून महिलां खातीर, अशा महिलां खातीर जी सेल्फ हेल्प ग्रूप चलयता तांकां एक हो मार्ग मेळिल्लो आसा की स्वयंलंबी कशें जावपाचे हो एक तांकां एक वाटचाल दिल्लेली आसा. त्याच पद्दतीन आज सगळी हांगासर जी महिला आहा ती तितलीच उत्साहान हांगासर उपस्थित आहा. सरकाराच्या वेगवेगळ्या स्किमींचो लाव घेवन बायलांनी आत्मनिर्भर जावचे असो उलो दिवचलचे आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हांणी मारला. दिवचले स्वयंपूर्ण चवथीच्या बाजाराचे उक्तावण केल्या उपरांत आमदार उलयतालो. गोंय सरकाराच्या आदारान बोड्ड्या शेटये पार्क हांगसर हो बाजार भरला. 30 ऑगस्ट मेरेन तो चलतलो. उक्तावण सुवाळ्या वेळार नगराध्यक्ष कुंदन फळारी, मुख्य अधिकारी कबीर शिरगांवकर आनी नगरसेवक हाजीर आशिल्ले. मेन पार्टिसिपंट आसा म्हणजे जी आपलो प्रोडक्ट सेल करता हो दिवपाचो प्लॅटफॉर्म एकूच कितें की खूब फावटी आमकां कितें आसता आमी जे सगळे जे चडशे लोक आसतात ते कशे आसात चवथ येयली की चवथीक 2 गोश्टी जातात की चवथीक जे 8-10 दिसांक आमी बिझनेस करतात कितकेशाच लोकांचे ते 10 दीस बिझनेसाचे फुडले 6 म्हयने वतात रावतात केन्ना चवथ येतली आनी आमी हो धंदो करतले आनी आज ताचो उदरनिर्वाह जातलो. दुसरें आमची लोकांचें कितें आसता आमकां जरी आमी वरसभर शॉपिंग केली चवथीक म्हणून आमची स्पेशल शॉपिंग आसता
ते नेवरे म्हणा, ते पाट म्हणा आणि कितें कपडे म्हणा, हे गोष्टी आमचे घेवचे असतात आणि आमचे खुबशे सेल्फ हेल्प ग्रुप हे करतात. पण केन्ना केन्ना करतात तांकां बसपाक जागा नासता नाल्यार बाजारात गेले जाल्यार ऑलरेडी ती फिक्स असतात, ती तांकां जागा दिनात. त्या खातीर आमी तांकां हांगा फ्री जागा दितले, तांकां इलेक्ट्रिसिटी फ्री, आमी कांयच तांकां चार्ज करचे ना. हाच्या कारणामुळे कितें जातलें, खुबशे सेल्फ हेल्प ग्रुपां करतात किंवा कोणी इंडिव्हिज्युअल बायलां करतात. ते अंदू जर आमच्या कडेन ऑलरेडी आमच्या कडेन म्हाका दिसता 13 एंट्री आयिल्ले आसात आणि आय एम शुअर 16 एंट्री आयिल्ले आसात. जशी चवथ लागीं आतां चडसो मॅक्झिमम सेल केन्ना जाता, चवथीच्या 4 दीस पयलीं जाता. कित्याक आमकां सुद्दां आतां जरी शॉपिंग करपाक जाय आसूं म्हणटा, फुडल्या शेनवार आयतारच्यान सुरू करुया कितें हाडपाक जाय. सद्या 4 दीस जाता आणि अंदू जशें पळयलें काय दुसरी जी बायलां करतात ना बाबा फुडल्या वर्सा आमी आनी ह्याच्या पर्यंत करची. आणि खूब फावटी तुमी कितें म्हणटात गव्हर्मेंट आमकां हें करिना तें करना, अशें जेन्ना आमी गव्हर्मेंट स्किमी करता ताचो तुमी फायदो घ्या. तो फायदो घेतसून आमकांय बरें दिसतलें की बाबा लोक सरकाराच्या स्किमीचो फायदो घेता म्हणटले आणि आमकां असले गोष्टी प्रोत्साहीत जातली. सो हेचो पुरेपूर फायदो करून तुमचे प्रोडक्ट विकात आणि जर तुमचो आज हो तुमी सक्सेसफूल केला, तुमी सक्सेसफूल करपाचो तुमच्या खातीर आसा जाल्यार आमकां फाल्यां दिसतलें बाबा आज आमी चवथीक केला जाल्यार मागीर आमी सरकाराक म्हणूं येता, आमच्या सीएमाक म्हणूं येता की बाबा दिवाळेकय तसो करप त्या फॉर्मात किंवा फाल्यां क्रिसमसाकूय करात. सो त्याच्यामुळे अशे आमचे जे मेजर सणांक जर आमी केले जाल्यार खुबशे प्रॉडक्ट हे जातले. पुराय गोंयांत शेनवारच्यान स्वयंपूर्ण चतुर्थी बाजाराचें उक्तावण जालां. मुरगांवांत लेगीत ह्या बाजाराचें उक्तावण जालें. मुरगांवच्या कदंबा बस स्थानकाचेर ह्या बाजाराचें उक्तावण जालें. ह्या वेळार मुरगांव नगराध्यक्ष लिओ रॉड्रिग्स हाजीर रावलो. सरकाराच्या स्वयंपूर्ण चतुर्थी बाजारांक पुराय गोंयकारांनी तेंको दिवचो अशें आवाहन नगराध्यक्षान ह्या वेळार केलें. आत्मनिर्भर भारत हे मोदीचे विजन आसलेलें. तसोच आतां संपूर्ण गोंय चतुर्थी बाजार हो आमचो सीएमाचो एक विजन. ते गणसाचें जे कितें सामान ते होम मेड आसता ते सामान आमी हिंगा मेळटलें संपूर्ण चतुर्थी बाजारांत. ते सगळे घरांत वस्तू करता न्ही आमचे गोंयकार भाव भयण्यो, ते वस्तू विक्री मेळटल्यो ह्यो होममेड आसतल्यो. तशेंच नेवरेचे पोतांसून मुडक तेजे पोतांसून हिंगा स्वीट हिंगा मेळटले. तशेंच माटोडी ती हिंगा मेळटली. हे तुमी सगळे आमी सगळे आमचे वास्कोचे भावांनी तांकां येवन संपूर्ण गोंय चतुर्थी बाजारांत येवन तांकां गिरायक घालचें. आमचे सेल्फ हेल्प ग्रूप आहे, महिला मंडळाचे ग्रूप बी आहे, तांकां गिरायक घालचें आनी तांचे बिझनस वाडोवचे. हे आमचे तांचे बिझनस वाडोवचे आनी तांकां तांकां आनी उमेद येतली फुडल्या वर्सा हेज्यान मोठे आमी करतले. दिवचल भौशीक गणेश उत्सव मंडळा वतीन घडोवन हाडिल्ले देशभक्ती गीत गायन सर्तेत उपाट प्रतिसाद मेळ्ळो. माध्यमीक गटांत दिवचलच्या अवर लेडी हायस्कुलाक जाल्यार कॉलेज गटांत भुमिका हाय सेकंडरीक पयलें इनाम फावो जालें. गणपती पूजन मंडपाक शुक्रारा ही सर्त आयोजीत केल्ली. सध्याच्या काळात सामाजिक मूल्य उणी जायत वतात जाल्यार समाजान समृद्धी वाडत आसा, भ्रष्टाचाराची वृत्ती वाडत आसा.
समाज हे परिस्थितींतल्यान बरे सावरपाक जाय जाल्यार बरे नागरीक तयार करपाची गरज आसा आनी ही जापसालदारकी आतां शिक्षण संस्थांनी घेवपाची गरज आसा. एक शिक्षण संस्था फकत विद्वान तयार करून समाधान मांडची ना, हो समाज सुदारपाक बरे नागरीक निर्माण करपाची गरज आसा अशें मत गोमंतकाचे मुखेल संपादक राजू नायक हांणी उक्तायलें. मडगांव वाठारांतल्या विद्या विकास मंडळाच्या संस्थापन दिसा निमतान तो उलयतालो. ह्या कार्यावळीक आदले गुणवंत विद्यार्थी आनी ज्येष्ठ तशेंच निवृत्त शिक्षकांचो भोवमान केलो. ह्या वेळार विद्या विकास मंडळाचो अध्यक्ष नितीन कुंकळेकार, आदली अध्यक्ष शिला गवणेकार आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. आवाज गोयचो हें बुलेटीन हांगा सोंपता. हांव सांजवी तुमचो निरोप घेता. आनीकूय अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर गोमंतक टीव्ही हो यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करात, तशेंच फेसबूक पेज फॉलो करात आनी पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.